आज एक बातमी पडली की धारगळी एका भुरग्याचेर दोन युवकांनी ऍसिड घालून मारून उडोवन तेका मारपाचो प्रयत्न केलो। आमचो गोवा राज्य खंयच्या दिशेन वयता? इल्ल्या दिसा गुन्हेगारी वाडत आसा। पयली काळोखाच्या आड गुन्हेगारी जाताली, आज दिसा धवळ्या गुन्हेगारी वाडल्या। दिसा धवळ्या लोकांच्या जीवाचेर जीव घेणो हल्लो चलता। आणि हे सरकार जे आसा प्रमोद सावंत भाजपाचे सरकार हे हातार हात धरून ओगी आसा। आज उघड उघड धारगळ गावान एका भुरग्याचेर ऍसिड उडोवन तेका मारपाचो प्रयत्न केला। खंय पावले आमी? जो देश आज डेव्हलपमेंटाच्या नावाचेर फुडें वयता, प्रमोद सावंत सांगता आत्मनिर्भर जावपाची गरज आसा। आणि जे आत्मनिर्भर जर जावपाची गरज आसा जाल्यार सगळ्या हेतून प्रोटेक्शन खंय, संरक्षण खंय नागरिकांक? कांयच ना। सो ह्या गोष्टीचो हांव निषेध करता। प्रमोद सावंत गोयचो मुख्यमंत्री हा डॉक्टर प्रमोद सावंत, आणि गोयचो होम मिनिस्टर आसा, गृहमंत्री आसा। ह्या नात्यान ताजी जबाबदारी पडटा की ह्या राज्यान सुव्यवस्था कायद्याची आसा ही बरकरार दवरची, आणि पुलिसांक आदेश दिवचो की जे भुरगे गुन्हेगारान वयता तांचेर कारवाई करची म्हणून। हे कितें? सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर खर एक्शन घेवंक जाय। आणि ज्या युवकांनी एक वृषभ शेटये म्हणून धारगळीच्या युवकाचेर हल्लो जालो त्या दोनूय आरोपींक कडेकोड शिक्षा जावंक जाय, तांकां अरेस्ट करपाक जाय। कित्या खातीर हे जाले ही चौकशी करपाक जाय, इतकेच सांगता। ना जाल्यार काँग्रेस पक्ष ह्या विशयान अग्रेसर जातले आणि आंदोलनूय करतले। सकाळी 7:45 म्हाका फोन येयलो आणि हांव न्हिदेर आसलो। त्या फोन येयलो आणि अशी जी घटना घडली, हांव ताबडतोब न तोंड धुता हांगासर पावलो। पण म्हाज्या पयलीं त्या भुरग्याक व्हेलो। जालें कितें की एक कॉलेजचो भुरगो, खंयच्या कॉलेजचो खबर ना, ऋषभ शेटये तेजें नांव आतां कळ्ळें म्हाका। म्हणटकीर तो भुरगो कॉलेजीक रावल्लो आणि तेजे 2 जण कोण येयल्ले ते स्कुटरीन, तेंच्यांनी काडले आणि ऍसिड मारले आणि वन सायड कंप्लिटली जळलेली आसा। दोळोय ताचो गेल्लो आसा अशें आयकूं येता। आणि ज्या प्रमाणे ते पळयता 4 जळलेली आसा आणि त्याचे बॅग जे आसा, बॅग जळले, प्लास्टिकचे बॅग जळलेले। त्याच्या वयल्यान विचार करा त्याची कितें हालत आसतली। आणि ह्या रस्त्याचे जो हे आपले नर्सरी, विकास नर्सरी आहा त्याच्या वयल्या सायडीक तो अक्षरशः रस्त्यार धांवतालो, रडटालो, लोकांक साथ घालतालो। आणि साथ घालून तो कोण रावूंक ना। एक व्यक्ती माणुसकी नात्यान एकट्यान रावलो, एकटो रावून त्याची चौकशी केली। त्यांनी सांगले अशें आपल्या हेतून हॉस्पिटलान घाल। तेन्ना ताका कळ्ळें की अशी घटना। ताकाय बाकीच्यांक दिसलें कितें की पिसो आसूंक शकता, कितें आसूंक शकता, ताका लागून किंवा आणखी काय विचार करून लोक वचत रावले। पण आज हांव सरकाराक एक रिक्वेस्ट करता, जे भुरग्याचे कॉलेजच्या भुरग्याचेर कदाचित त्यांच्या घरान एकुलतो एक आसूंक शकता, लाडको आसूंक शकता। ते भुरग्याचो जे एक सायड कंप्लिटली गेले कॉलेजचो भुरगो, आणि हांगासर पळोवंक गेल्यार ऍक्सिडंट भरपूर प्रमाणात जातात आणि कितें चोरी वगैरे जातात। जेन्ना गाडी कळना आणि कोण सांगतात बाबा अमक्या कलरची गाडी, पण जे चेकपोस्ट आहात चेकपोस्टाचेर पळोवंक गेल्यार कॅमेरे जे आसात ते सकयल आसात किंवा मोडलेले आसात। हांव सरकाराक इतकी रिक्वेस्ट करता की कॅमेरे दवरलेले आसा, आमच्या सेफ्टी खातीर दवरलेले आसा। कोणाक कितें जावचें किंवा आतां पळोवंक गेल्यार गाडयो ज्यो अश्यो तांकां पयशे दिले की ते गाडयो हांगासर गोंयान येतात गाडयो, तांकां कांयच पडलें ना गाडयेन कितें आसता कितें ना। पण हांगासर चेकपोस्ट हांव रिक्वेस्ट करता परत एकदा त्याची चौकशी जावची आणि ह्या भुरग्याक जो न्याय मेळचो, इतकेच म्हाका धन्यवाद। शेटये खंयचो तो काय कळ्ळा? तो म्हाका दिसता हांगासर तेंच्यांनी घर बांदलेलें आणि मेन घर, मुख्य घर ते खबर ना म्हाका। आणि हांव सांगूंक सोदता, हांव जेन्ना पावलो ते गेले, हांव मागीर पावलो 5 मिनटां मागीर। पण ते सगळे पळयता म्हणून तेचो मोबायल म्हाका मेळ्ळो। मोबायल झाळकडी आसलो आणि तो आतां पोलिसांक दिल्लो आसा। आणि त्याच्या फादरचो उमेश शेटये म्हणून तेचो फादर, तेचो म्हाका फोन येयलो। ओके। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।